मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी व्हडली परब करता. म्हणटा लॅटीन भाशेन कॉर्पूस क्रिस्ती, आमचे भाशेन भोव पवित्र कुडी रोगताची परब. ही परब भाग्यवंत उर्बान, चवथ्या उर्बान 1204 वर्सां फिरगोजेन स्थापली. कित्याक जायत कसलें कारण आसलें जे पाप साहेबाक हें फेस्त स्थापूंक पडलें. एक वर्सा फाटीं एक जर्मन यादनीक पेद्रू प्राग गांवांतलो, ताच्या मनांत थोडे दुबाव आसले. भोव करून ट्रान्सबस्टेन्शिएशन म्हणजे एक सबस्टेन्स दुसरो बदलता, म्हणजे होस्ट जो आमी हातान घेता, हें सोरो आमी घेता देवाक पेटयता, तो कशें तरेन देवचें मांस जशें रोगत जाता हाचे तेजे दुबाव आसले. तो दुबाव पयस करूंक तो रोमा शारांत पाप साहेबाक मेळूंक वेतालो. आनी वाटेर सुमार 70 किलोमिटर पयस रोमा शारांत बोल्सेना ह्या गांवांत तो विसव घेवन रावलो. थोड्या दिसांनी मीस पेटयतना ताणें हातांत होस घेतलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ही उतरां वचतना ते होस्तांतले रोगताचे थेंबे पडोंक लागले. ताचेर पडले, मागीर ते खालाक कपलो आसता ताचेर पडले. हें पळोवन ताचे दुबाव पयस गेले. ही गोडणी हो पाद्र लिपोवंक सोदतालो, पण लागींच पाप साहेब आसलोलो देखून पाप साहेब मेळ्ळो आनी सांगलें कितें घडलें तें. पाप साहेबान 2 वादळांक एकठांय केले आनी ही गोडणी तपासूंक सांगली. 2 वादळांक सांगलें जें घडलां तें खरेंच. हो होस्ट आनी हो सोरो खरेंच देवाची कूड आनी रोगत जाता. जे हें खाता आनी पियेता ताका सस्तन जिवीत मेळटलें. मागीर फुडल्या वर्सा ऑगस्टाचे 24 तारखेर म्हणजे 1264 हें फेस्त भगवान पाप साहेबान फिरगोजेन स्थापलें. हाची वाचपां आमकां हे फेस्ताचेर विचार मांडटात. पयलें वाचपां आयकलां, मोजेस इस्रायल फोर्जेक याद करता. कसलो याद काय, ताच्या पुर्वजांनी कशे तरेन सोरस्परान ताच्या पुर्वजांक सोडयले आनी ओरण आसतना तेन्ना ते भुकेल्ले थानेले आनी मोजेसाचेर देवाचे गुणूंक लागले. देवान ताका सांडूंक ना, देवान ताका जेवण दिलें, सुर्गीचें माना आनी कोडपांतलें उदक ताका एवढी मिलाक करूंक ताका दिलें. पूण ही पुर्वज मेली, ते आतां जिवन ना, पण देवान ताका सांडूंक ना. देव ताका पावलो योग्य वेळार. दुसरें वाचपान आयकलां, पावलो कोरिंथांत सांगता एकवटान रावात. ते वेळार कोरिंथ गांवांत एकवट नासलो. आसले जुदेव क्रिस्ती आनी नवे क्रिस्ती म्हणटकच जे जुदे क्रिस्त जाल्लेत आनी ओनबावटे क्रिस्त तांचे मदें एकवट नासलो. क्रिस्तांव आसलीं, पोजोपण आसलें. पावलो म्हणटा, जेन्ना तुमी मिसाक मागणी करतना एकठांय बसतात आनी एकाच उण्यान तुमी जेवण घेतात, तुमचे मदें एकवट आसा. तुमी झगडीं सोडात, एकवटान रावात म्हूण पावलो ताका सांगता. शुभतमनाम आयकलां, देव सांगता जुदेवांक, हांव सुर्गेचो जिवो उंडो. जो हो उंडो खाता म्हणजे म्हजें मांस खाता आनी रोगत पियेता ताका सस्नीक जिवीत मेळटलें. आनी हें आयकून जुदेव घुस्पले आनी जायते ताका सोडून गेले. म्हळ्यार हो कितें सांगता, ताजें मांस खावन तें रोगत पिवून आमी वी आर ह्युमन बिंग्स म्हणटालो. बाबडीनो आयचें फेस्त आमकां कसलो सोनूच दिता जायत.
जायतो संदेश दिता. पयले सुवातेर जेन्ना आमी ही मिसा भेट वांटो घेता आनी जेवूस आमच्या खालच्यान घेता तेन्ना आमचे मदें आनी जेजू मदें एक संबंद जाता, एक कोटात आमी रावता. जेजू चिन्नां खोडण्यो विचार आमचे जातात कित्याक जेजू आमच्याशी येता आनी आमी त्याच्याशी येता आनी आमच्या मदें एक कोट संबंद गोड जायत रावता. दुसरे सुवातेर वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आमी जेवचे कूड म्हणटा जेन्ना आमी हे मिस वांटो घेता आनी मास कॉम्युनियन घेता तेन्ना आमचे मदें एक कोट जावंक जाय. आमी सगळे भाव भयण अशें तरेन आमी रावूंक जाय कित्याक आमी जेजूक सगळीं जेजूक आमच्या खालच्यान घेता. जशे तरेन आमचो आनी जेजू संबंद जाता तसो आमचें संबंद जावंक जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता. तिसरे सुवातेर आमी आयकलां जेजू म्हूण सांगता ज्योदेवाक तुमकां पुनर्जिवंत मेळटलें. जो म्हणजे मांस खाता रगत पिता ताका नवें जिवीत मेळटलें. हें जिवीत संपल्यार जेजू आमकां एक सांगता खरेंच हो संवसार 4 दिसांचो पूण तुमकां हांवें व्हडलें इनाम तो दाखयलां आनी तो इनाम म्हणजे सत्सांचें जिवीत. सदांच तुमी खुशाल आसतलीं. म्हाका बाबडेनो खरेंच आमी हे व्हडली आज परब करता जेन्ना आमचो एकवट दाखयता, जेन्ना आमचें भावपण दाखयता, जेन्ना आमी एके भाशेन एकोडे रावंक जेजू आमकां सांगता. ही समजून देंवन आमकां दिवंक आमी खरेपणान एकोड्यान रावंक आज हे मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.